एक आमकां तुमचे मदीं आनीक गोविंद गावडे हांचे मदीं कोल्ड वॉर दिसून येता। ते जेन्ना काणकोण तुमच्या मतदारसंघाक रवींद्र भवनाच्या उद्घाटना येतात तेन्ना आमकां दिसता की ते डायरेक्टली आसूं इनडायरेक्टली आसूं ते तुमचेर शेरेबाजी करून गेले। तुम्ही श्रमधाम घेवन तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर गेले, हातूंतल्यान कितें मेसेज वता? कोल्ड वॉर म्हणटा पळय आसा न्ही, त्या कोल्ड वॉराचो तसो विशय न्ही तो। म्हणजे हांगा ज्या तरेन हांगा चल्लेलें आसा प्रत्येकाचो स्वभाव आसा, ताणें कशें वागचें म्हणजे म्हणजे अर्थात ताजो स्वभाव आमकां खबर आसा, कळ्ळें? ताजे उलोवपाचे स्टायल बाकीचे स्टायल आसा, तो आपल्या स्टायलीन वता। तुमकां कितें खटकलां आज मेरेन? ओके, आज पर्यंत म्हाका खटकलें ती एकच गजाल, म्हणजे म्हाका गोविंद कितें उलयलो ह्या विशया संदर्भात म्हाका व्हडले कांयच संबंद ना। आनी हांवें म्हजी स्वताची हायट इतली दवरली आसा, गोविंद कितें उलयता कोणा खातीर हांव उलोवपा खातीर काम करता अशेंच न्ही। म्हाका जी खटकली आनी तो मध्य हांव उल्लेख केलो पळय सायन, तो असो 3 इन्सिडंट जाले। एक इन्सिडंट मध्यंतरी मच्छिंद्र शिरोडकर म्हणटा आसतना ताज्या सेवाय संस्थेन की सरकारा कडेन पयशे मागले आनी सरकारान ताका दिले। अर्थात त्या खात्याचो मंत्री मुख्यमंत्री ताणें ताका पयशे दिले आनी कार्यक्रम करपा संदर्भात तो ताणें तयारी केली, बाकी सगळें केली। त्या वेळाचेर एक ऑडियो व्हायरल जालो पळय सायन, तो आमकां सगळ्यांनी गोंयकारांक खबर आसा। अरे म्हजो संबंध कांयच ना, कारण मुख्यमंत्र्याक दिसलें ताका पयशे त्या संस्थेक दिवचे म्हणून एक कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान एक अवेरनेस। तुम्ही ताजे फाटल्यान नाशिल्ले? म्हणजे एक कुस्पट ना, हांवें तेच सीएम मुख्यमंत्र्याक विचारलें म्हजो संबंध हांवें तुमकां दी अशें म्हणत आसतना हांवें केन्नाच सांगूंक ना। जर अशें आसता जायत तुजो मंत्री म्हाका कित्याक तातूंत गुणयता, हो एक मुद्दो। म्हणजे हांव स्पिकर आसतना ताजी ती उलोवपाची स्टायल टोन जी आसा न्ही तो असो कसो उलयता, हो एक मुद्दो। दुसरो मुद्दो आसा न्ही, हांव काणकोण रवींद्र भवनाच्या माचयेर हांव आसा, माननीय मुख्यमंत्री आसा, आनी ज्या तरेन ताणें ती भाशा आनी बाकी सगळें तें उलयलें ते संबंद गोंयच्या लोकांक हांवें ताजें प्रत्युत्तर दिवंक ना। ती गजाल जी आसा न्ही, माननीय मुख्यमंत्र्या समोर जर एखादो मंत्री असो उलयता ही भाशा पळयली। पण उठाच्या कार्यक्रमाक जे आसा की ते संबंद भाशण जें आसा तुम्ही पळयलें आसतलें, आनी तें भाशण जें आसा की माननीय मुख्यमंत्र्याच्या प्रेझेन्सांत जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे तुजो मंत्री जर म्हणजे एज ए सभापती म्हणून जे आसा त्या पदाक मान सन्मान दिवपाची स्थिती नासत जर जायत न्ही, आनी तुज्या समोर जर तें भाशण जें केलें वता आनी अर्थात तुकाय ताजेर ताका विचारपाचें नासत जर जायत न्ही, पार्टी काय ताजेर विचारपाची गरज नासत जायत न्ही, ह्या संदर्भात ती गजाल म्हाका हर्ट जाली आनी त्या वेळाचेर हांवें मुख्यमंत्र्याक संदर्भात हो विशय हांवें रेज केल्लो आसा।